आश्वासना देऊन लोकांक पटयले, आश्वासना देऊन लोकांक पटयले, वचत थंय वाढला अत्याचार. अरे वचत थंय वाढला अत्याचार. फेर्मेलिनाची खावयता चोणकुलां, फेर्मेलिनाची खावयता चोणकुलां, फोंडान पडले गोंयचे मीन. अरे फोंडान पडले गोंयचे मीन. बेकारीचो आता वाडलो फास. बेकारीचो आता वाडलो फास. बेकारीचो आता वाडलो फास. 35,000 कोटी झाले फरार. चोर कोण? पर्सेकार का पर्रीकार? अरे 35,000 कोटी झाले फरार. चोर कोण? पर्सेकार काय पर्रीकार? पर्सेकार पर्रीकार असाच गुन्हेगार. जाऊनी तांचेर FIR. पर्सेकार पर्रीकार असाच गुन्हेगार. जाऊनी तांचेर FIR. Every time she has given the assurance, but you know how and under what ordinary zone. Okay. And with regard to health of TN. Yeah, that also mentioned that you had promised, but no bulletin has come. So she was silent. Do you feel the governor has failed in a duty to the state, to the people of Goa? She is not giving the justice to her post. ODP propose करतात, त्या ODP proposal परमिशन दितात, ते व्हडले स्कॅम. मदीं LED फिक्चर्स उणाडले आणि गोंयभर बोवाळ केले. ते LED फिक्चर्स खंय गेले ते कोणाक खबर ना, सगळे पेड्यार जाल्ले आसात. ते आनी एक स्कॅम. मेटा स्लिपाची जमीन केन्ना कन्वर्ट जाली कोणाकूच खबर ना, आणि ती कन्वर्ट करून दिल्ली तेंय खबर ना. टुरिझमाच्यो जमनी प्रॉपर्टीज 99 इयर्स 33 इयर्स लीज दिल्ली वयतात. जवळ जवळ 200-300 कोटीचे थंय स्कॅम. सो स्पेसीस आनीक मायल्स हाय हे सारखे प्रायव्हेट बिल्डिंग्स, गव्हर्नमेंट ऑफिसीस, कोर्ट्स रेंटान लाखांनी रुपया पे करतात टॅक्स पेयरांचे. थंय मागे तरेचे स्कॅम. आल्वारा प्रॉपर्टीचे. ह्या भायर वेगवेगळे GSIDC, स्मार्ट सिटी, टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे TDR आणि केस टू केस बेसीस. फॉर्मेलिनाचो एक वेगळो इश्यू, थंय स्कॅम. रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करता म्हणून सांगलो, 7 वर्स जाली काय ना, त्यात परत केस टू केस बेसीस येता. काजिनोक एक्सटेन्शना फाटल्यान एक्सटेन्शन, थंय व्हडलेशे स्कॅम. बीच क्लिनिंग स्कॅम, राफायल स्कॅम. सो अशी वेगळी स्कॅमां आमी तिजे नजरे हाडली आणि सांगलें की हे सरकार म्हणटा तें स्कॅमाचें सरकार जाल्लें आसा, आणि त्याचे खातीर आयज व्हडलो मोर्चा करून तुजे कडेन येवपाक आशिल्ले. पूण आमी तुका मेमोरेंडम दितात आणि आमी आयज रस्त्यार लोकां बरोबर देंवतात ह्या सरकाराक. आमी इतलें सांगलें आसा की आतां आमी हेजे उपरांत जे मोर्चा हांगा येयल्ला पणजी जो एकठांय जाल्ले आसा लोक, आणि हो जागोर भरलेलो आसा पळय ह्या गव्हर्नमेंटाच्या एगेन्स्ट, कित्याक ज्या ह्या सरकारांनी सांगलेली प्रॉमिसीस कांयच फुलफील केले ना. जे शब्द दिल्ले, जे आश्वासनां दिल्ली, ती आश्वासनां त्यांनी पूर्तता केली ना. आणि ज्या पद्दतीन आयज करप्शन वाडलेलें आसा सगळे फिल्डात. मायनिंगाचो इश्यू आसा तसो आसा, फक्त लोकांक पोकळी आश्वासनां, ताजे भायर कांयच जायना. ड्रग्साचो विषय अजून खंयच्यानी कंट्रोल ना. कॅटामायन सारखे ड्रग्स जे सापडले ताजे अजून ताका हॅरेस करप लास्ट पर्यंत जालें ना. सगळी ड्रग बीच क्लिनिंग जावं ते असे अनेक स्कॅम आसात, जेणे करून सगळ्या विशयी आज आमी आझाद मैदानाचेर आयज भव्य अशी हांगा जागोर ही रॅली म्हणजे मोर्चा हांगा येयल्लो आसा. हेजी सूचना पुरो कल्पना अशें म्हणून आमी तिका मेमोरंडम सबमीट केल्ले आसा. वचून तिका सविस्तर सांगला ह्या रस्त्यार येवपाची पाळी आमकां कित्याक येयल्या. आयज हजारांनी लोक ह्या रस्त्यार कित्याक येयल्ले आसात, तर आयज पर्यंत जे सरकारा कडेन आमी आमदारांनी विनंती केली, सगळे गोंयचे वतीन सगळ्यांनी विनंती केली, तरी देखून कांयच इम्प्रुवमेंट ना. सरकार आसून सुद्धा नसल्याक जमा आसा आणि असली परिस्थिती आसा. आणि म्हणून रस्त्यार येवपाची ही पाळी आज आमकां येयल्ली आसा. कारण आता तर तुम्ही काही ते इन्स्ट्रक्शन सरकाराक दिवचे, जेणे करून लॉ आनी ऑर्डर धरून ते ॲडमिनिस्ट्रेशन सगळे ठप्प जाल्ले आसात. प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी हांगा घोटाळा चल्ला आसा आणि स्कॅम एका पर एक स्कॅम.
GTDची प्रॉपर्टी जी आसा ती स्वताचो आमचो एसेट तो खंय तरी विकप जाता. अशे अनेक प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी हो आसा स्कॅम चालू आसा. हेल्थ बुलेटिन सीएम म्हणजे आरोग्या बद्दल आमी टायम टू टायम सांगत आसा पूण अजून खंयच्या आनीक कांय ना. आमी मनीसपणाच्या नात्यान सदीच सहकार्य केला. असेंब्ली कटेल करपाक धरून ते आज पर्यंत सहकार्य केल्या. पूण त्या सायडीन सरकाराच्या वतीनी गव्हर्नमेंटाच्या वतीन सांगता की सीएमाचो सगळ्या हेल्थ बरें आहा. हेल्थ बरें आहा जाल्यार हे सरकार आसून नसल्याक जमा अशें कितें चल्लां. लॉ अँड ऑर्डर इतली खराब कित्याक जाल्या. करप्शनाक इतलो बळ कित्याक वाडला. हे सगळे प्रश्न आमचे केल्ले आसात. 3 ऑक्टोबर आणि 4 ऑक्टोबर आम्ही चीफ सेक्रेटरी म्हणजे चीफ व्हिजिलन्स ऑफिसर आणि DIG हांचे कडेन आमी रितसर कंप्लेन दिल्ली. आताचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मण पार्सेकर हांचेर योग्य सेक्शन आसा जे तरेन सुप्रीम कोर्टान सांगला तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें मागणी केली आणि सरकारा आमी तांकां टायम दिल्लो. आमी 5 दिसां भितर तुमी कंप्लेन रजिस्टर करात ना जाल्यार आमी रस्त्यार देवतले. आयज 5-6 दीस जावन गेले तरी आसतना ना DGP ना चीफ सेक्रेटरीन खंयच पावलो उखल्ल्या. कारण मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा ताचेर केस रजिस्टर करपाक हे भितात. म्हणून आयज आमी गव्हर्नरा कडेन मागणी करपाक गेल्ले की तुम्ही चीफ सेक्रेटरीक आणि DIG डायरेक्ट करात. आमची कंप्लेन ही फक्त आमी सांगनाक सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट दिल्ली आसा. ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ताचे FIR रजिस्टर जावपाक जाय. आणि गव्हर्नरान आमकां सांगलां की आपूण ते पळयता कशें करून करपाक जाता तशें. त्याच बरोबर जी वेगळी स्कॅम्स सद्याक ह्या सरकारान चालू आसात. सरकारान पयलीं उतर दिल्लें 0 टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून आणि थंय नरेंद्र मोदी दिल्ली सांगता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून. आणि हे सगळे आसतना हांगसर सर्रास लूट चल्ल्यात.